हांव ही मोगार पडलो पूण त्या दिसा राती म्हाका खाल जालें म्हणून कोत्तना टू कंप्लीट तुजे बॉडी माइंड स्पिरीट कंप्लीट दवरल्यार द इनवर्ड्स वील हेल्प यू वेन यू आर लोनली. वेलकम. हांव हुशारा. हाय. लॉंग टाइम लॉंग टाइम. या म्हजें नांव फादर रायन पिंटो. हांव गांवांत पेरमायसो. हांव आतां म्हजें शिकप शिकून आसा. LLB करून आसा सेकेंड इयर आनी एक वर्स आसा मागीर म्हजें LLB कंप्लीट जाता. आनी प्रस्तुत हांव बिकर्ना कट्टे आसा. बज्जुडे फिरगजींत म्हजें वस्ती जावन आसा. थंय आमी ते एक जाण पाद्राप आसा. म्हजें नांव जावन आसा जितेश विवियन क्रास्टा. सो गांव एक्चुली मोगरनाड. सो हांव आतां ऑलमोस्ट म्हजें काम स्पेशली हांव मँगलोरांत करन आसा बोंदेल एरियांत. तशें हांव आजकाल ह्या कामांत एक्चुली स्पेशली हांव लोकांक सर्व करन आसा स्पेशली ऑन द हेल्थ एडवायजर जावन स्पेशली ऑन द डेंजरस डिसीज ताच्या वयर. सो तें म्हजें एक्चुली आजकाल काम जावन आसा. आनी ऑल्सो थोडे फावटी म्हजें कामाचें रिक्रुटमेंटांत बेज जावन ती हांव हायरींग करन आसा मल्टीनॅशनल कंपनींत. तो तें म्हजें प्रस्तुत म्हजें काम आनी प्रोफेशन जावन आसा. म्हज्या मम्मीचो गांव अहमदाबाद. हय. तुमी आमी त्या मिसाक वेता आसतना तुका क्लेरी तुजो बाप्पू माम सरुल्लो एका वर्सा पयलें. वय थंय तुका पळयलें मागीर तुका पळयलें 2005. ताचे उपरांत लगभग आतां 18-19 वर्सां जाल्यान. वय सो तें तुका फस्ट इम्प्रेशन पळयलें सादो जितेश. ती मिसा येतना ती चड्डी. हय धाकटी चड्डी आनी तें आमकां वांगार बसूंक आसलें. तो मिरांदा पाद्राप आसलो. हय सो तें म्हजें पयलें इम्प्रेशन. आनी हांगा तुका पळय सायलंट वगेत रावसो जितेश. म्हाका वगत तुका कळ्ळें म्हजें इम्प्रेशन. एक्चुली तुमी म्हाका त्या दीस पळयल्लें बट आफ्टर आमचें कालें सेमिनर लायफाक फस्ट आमी स्टेप दवरल्या उपरांत आय मीन फस्ट आमकां एक हांगा एक ह्या इगर्जेंत तेंका एक गॅदर जावंक आसलें. त्या वेळा पळयतना एक्चुली आमच्या फॅमिलींत एक मिनिमम एक 2-3 मेंबर यायचे. म्हजी मम्मी आयिल्ली मागीर म्हजी मम्मीची भयण आयिल्ली. पळयतना तुजें पळयतना एक्चुली एक फुल्ल फॅमिलीत आयिल्लें. फुल्ल आय मीन ऑलमोस्ट म्हाका खबर ना कितले मेंबर्स 15 जाण आयिल्ले. ते एक्चुली हांव मात न्हय पुरो हांव सांगतलें तांचे कितले जण आयले आतां तशें म्हण. मागीर पळयतना इल्लें सो इज समथींग स्मार्ट आय मीन इल्लेशें म्हाका हें जालें. मागीर एक सेकेंड रितींत हांवें तुका आनी एक इम्प्रेशन सेमिनरी गोंया गेल्या उपरांत म्हापसा गेल्या उपरांत इम्प्रेशन म्हाका फस्ट मेळ्ळें वॉट एवर दॅट फादर इज गिव यू द टास्क. आतां स्पेशली मागणें आमकां न्ही फस्टचे ओके तें स्पीड पिकअप करून तुजें ग्रास्पींग पिकअप करून एक सांगचें रिता न्ही तूं क्वीक काडलो व्हेरी क्वीक. हांव स्लो आहलो बट तुजें क्वीक केलें तें म्हणजे म्हाका मस्त खुशालें. ओके ते कशें तें म्हणून ट्रिक्स यूज करतले आनी वॉट एवर एक दिताना मुखार स्टेज यू वील बी द फर्स्ट वन गो अँड डू द प्रेझेंटेशन. सो आय लायक दॅट इम्प्रेशन तुजें. बट त्या मुमेंटार हांव मुखार वचून हाडलो फियर आहलें म्हाका म्हळ्यार म्हाकाच गोत्तू ना तें म्हणजे फस्ट इम्प्रेशन. हय तुवें इतलें ऑब्जर्व केल्लें म्हाकाच अजाप दिसता सांगतना. हांवें चिंतू ना पूण म्हाका तुजें तें सेकेंड इम्प्रेशन सांगचें म्हळ्यार तुजें तें हार्ड वर्क तें गिटार काडून तांतूं कॉर्ड्स बरोवन
तें स्ट्रमींग करना आमी बेश्टें 2 दीस खेळटले सोडटले पूण तूं कंटिन्यूअस घंटे प्रॅक्टीस करतले तें म्हजें सेकेंड इम्प्रेशन तुजें म्हाका आनीक आसा कित्याक म्हळ्यार तें हार्ड वर्कींग तुजी कॅपेसिटी आनी आजुनूय पळयता तें तूं करना साय येस म्हाका तें हार्ड वर्क करतना म्हाका हांवें त्या पर्सनल विचारलें चार्ल्स वय गिटार प्ले टीच करतालो बेनिफिट घेवन आलो न्ही ताचेर एक उतर विचारलें हांवें कित्याक म्हळ्यार म्हाका खंयचें एक काम करतना म्हाका क्लॅरिटी दिसल्यार हांव बसून दीस रात हांव बसून काम करता म्हाका तें सक्सेस जाय जाल्यार तशें ताणें एक म्हळें बिलीव युअर सेल्फ बिलीव कर तुजें तूं पातये आनी प्रॅक्टीस तितल्यान तूं म्हळें तें म्हाका मनान दवरलें दीस रात करना तुमी पळोवन आसल्यात वय सो थँक्यू वचून कोणशां ते कडेन वय पूण येस लायफ कदळा खंय बदलता म्हूण सांगूंक जायना वय हांवें म्हज्या जिवितांत ल्हानपणांतावन एक आशा आसली खंय एक फादराप जायचें म्हूण पूण एग्जॅक्टली एक म्हाका इंस्ट्रुमेंटल म्हळ्यार फादर झेवियर पिंटो आमचे पयलें फिरग जावन आसली ओमजूर आमी एक 4-5 मैलां वॉक करूंक आसलें पूण थंय फादर झेवियर पिंटो सगळ्या भुरग्यांक सांगाता एक व्हडलो मनीस इगर्जेंत सो तें इम्प्रेशन म्हाज्या मतीन जावंक पुरो हांव याजक जावंक फुडें गेल्लो कित्याक म्हळ्यार म्हज्या कुटुंबान ती याजक जावंक गेल्ले आसले म्हजो बाप्पा आसलो काजीन आसलो पूण तांचे म्हाका चड मायेत नासली पूण तो याजक थंय ओमजूर फिरगजेंत ती वाट ती चिंता ना बोशा तस्सो म्हाका बिईंग अ इंस्ट्रुमेंटल आयडियल पर्सन जावंक पुरो हांव चिंता तुका कोणी तसलोच एक आयडियल पर्सन जावन आसा पुरो ताका कारण जाल्लें म्हळ्यार म्हज्या लायफ स्टार्ट करतना पाद्राप जायजें म्हणून म्हाका म्हज्या मनांत नातल्लें आसलें मनांत बट ते एक पुश म्हणून जायचें मोटिवेट करूंक सांगची रीत सो म्हाका स्पेशली मोटिवेट केलो म्हजो अंकलच एक्चुअली ही इज इन बँगलोर वलेरियन मिनेजीस ताणें एक कॉल दिवन म्हणजे 10th जाल्लें बरी हांव पास म्हणून एक आमी आनी हांव आनी क्लेरी रोशन मिनेजीस ओट्टूक आमी थंय म्हजो मामंत ओट्टूक आमी वचून थंय स्पेशली बीसी रोड थंय वचून आमी आमचे एग्जामाचे रिजल्ट पळयले तक्षणा थंय तावन म्हाका कॉल आयलें तुमी अशें नॅक्स्ट तुमचें ऑलरेडी तुमी अशें वसा म्हणून सांगलें वीच कॉंग्रिगेशन्स कार्मेलाइट इट्स व्हेरी नायस अशें बट म्हाका मोन नासलें बट ताणें सांगलें म्हाका क्लॅरिटी दिलें म्हळ्यार वसा मस्त तुका एक लायफान तुका मस्त तुका एक मेळटा म्हणून सांगलें तशें जाल्ल्यान हांवें तें फस्ट सेकेंड इंस्ट्रुमेंटल पर्सन म्हाका मोटिवेट जाल्लो क्लेरी रोशन मिनेजीस बिकॉज वी एक्चुअली ते जर्नी स्टार्ट करतना ताची म्हाका उतरां म्हाका तें येस येस तें जावन आमी एक केलें करया मुखार म्हणून आमी ओट्टूक मेळ्ळे आनी ते एक आमकां एक मोटिवेट जाल्लो दोग पर्सन म्हज्या हांवें पळयलां सेमिनारीन आमी म्हापसा आसतना ताणें सिंग करचें आसलें तुवें गिटार खेळचें आसलें ताणें वॉकॅबुलरी बरोवन सांगचें आसलें आनी तुवें वॉकॅबुलरी बरोवन सांगचें आसलें आनी तुमची हायट तो मस्त एक्टिंगांत डान्सांत आसलो तर तुजें लायक ताचें सांगात एकदां एक कांबो म्हणल्या भशेन इलेक्ट्रीक कांबो म्हणल्या भशेन फाटल्यान आसतलें या दॅट इज ऑलवेज आनी व्हडलें म्हणटाना कळ्ळें आमी ताका म्हणटालें पयलें तो कार्मेलितांचो जाल्यार प्रोविन्शियल म्हणून तें करेक्ट तूं व्हडलें तुजो माम तो आतां तें बरें काम करनासा म्हज्या याजकी जिवितांत हांवें पांय तें कोग म्हजी फॅमिली कारण जावंक आसा म्हूण चिंता कित्याक म्हळ्यार एक थोड्या दिसा पयलें हांवें पप्पा मम्मीक विचारलें म्हाका खाल्यार मन जालें हांवें विचारलें मम्मे पप्पा तुमी म्हाका आल्तरीर दवरता आसतना हांव जल्मल्ल्या वेळार न्ही दवरतात न्ही आमी बौतिजमा वेळार खालें मागिल्लें गी म्हणून म्हाका एक विचारूंक जाय आसलें कित्याक म्हाका एक शर्मावंक एक रिफ्लेक्शन जाय आसलें ताका सांगलें हांवें मम्मी म्हणाली तूं एक बरो पूत जावन दी बरो भुरगो जावन दी पप्पाक विचारलें पप्पान म्हळें म्हाका आशा आसतली तूं पाद्राव जायचें म्हणून भोवशें तांचें मागणें जावं पुरो पूण म्हजे फॅमिली हांव म्हज्या पप्पाचें नांव हांवें ताका रिच्चाम म्हणचें तो म्हाका पेद्रू म्हणटालो म्हजे मम्मीचें नांव सेल्ली गांवांत अहमदाबादाची तुज्यात मम्मीच्या गांवची ताच्या उपरांत म्हजी एक भयण आसा रेनिटा तें मांडू लागीं काजर जालां सो फॅमिलीचे कितें कश्ट जावं बरो ती दुबळीकाय जावं बरो तो सांगातपण कितलेय कश्ट आयल्यार म्हजो शेवट एक हांव सांबाळटां जबाबदारी हांव दवरतां कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मम्मीक पळयता आसतना
म्हाका तें आजुनूय बघता कितले कश्ट आयले रे ते कश्ट जस्ट ते एक पासींग मुमेंट ते शाश्वत आसनात आज जशें आसूंक पुरो फाल्यां आनी कशें जावंक पुरो पूण ती जावन आसा तें आनी स्पेशली म्हणटा तें क्रशेचें जिवीत आसा न्ही गी तें म्हाका न्ही जाय की आजुनूय एक मनशापण असो एक मनीस जावंक म्हाका आदार दिला तें म्हजे फॅमिली बॅकग्रावंड हॅज बीन अ ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ टू बिकम अ प्रिस्ट म्हणून सांगता कारण आसा वय ग्रेट वय वय म्हाका मस्त खुशी जाली आयकून सो इट्स अ व्हेरी इम्प्रेसिव्ह सो म्हाकाय एक्चुअली यू नो द फॅमिली इज ऑलवेज मॉम एंड डॅड इज तांचे केदाले ब्लेसिंग जायचे ते खंयचे रितीन पांय दवरतना सो म्हाकाय जाल्यार म्हज्या स्पेशली जो पप्पा म्हजो एक्चुअली फेलिक्स क्रास्ट एक्चुअली देवादीन जाला ऑलमोस्ट 5 years बॅक बट आज म्हजी मम्मी जाल्यार म्हाका मस्त सपोर्टीव जावन आनी म्हज्या फॅमिलीन ती एक सांगताली म्हळ्यार अशेंत फाटल्यान म्हळ्यार पदराप अशें अशें जाता गी अशें बट तें पुरो आयकून इल्लेशें म्हाका एक एनवायरमेंट इल्लेशें फिक्स करतालें म्हाका अशें ओसाचें म्हणून बट स्टील ताचे उपरांत कालां जालें म्हळ्यार हांव एक मिडल क्लास फॅमिलींतल्यान आयिल्लो माय फादर इज अ फार्मर एंड मदर इज अ हावज वायफ स्पेशली रोलिंग द बेडी म्हाका वता ते कश्ट आनी बरें कशें म्हणून बट तांतू हांव ऑलवेज मम्मीच्या खंयचेय कामांत हांव ऑलवेज कामार आहलो कले सांगतना हांवें वचून करचें आहलें बट ते लायफ येताना मुखार सरतना काम जालें म्हळ्यार फॅमिलींत स्टेप दवरतना मुखार मम्मीन सांगलें येस येताय गी अशें म्हणून बट हांव येस नो म्हणून मनान दवरतालो बट म्हाका त्या स्टेपांत हांव एक्चुअली यू नो फॅमिली एंड दी फॅमिली इज अ फर्स्ट यू नो स्टेप एंड सेकेंड थिंग म्हजें डिसिशन स्ट्रॉंग जावंक म्हज्या फॅमिलीन मम्मी सो बावत वलेरीन मिनीजेस ते म्हाका एक पुश जाल्ल्यान इट्स अ जर्नी टू स्टार्ट म्हजें जर्नी स्टार्ट जाली करेक्ट वय कुटुंब म्हळ्यार ऑलवेज म्हज्या अंदाजे बघ आतां जाल्यार एट द एंड ऑफ द डे म्हाका कॉल करचें म्हज्या मम्मान हय सदांय कसो आसाय रे कालें करताय म्हणून सो पप्पा चड उलयना तरी या त्या लायफा बीन एक एग्जाम्पल जावन आसा तेन्स कांय म्हाका आजुनूय एक याजक जावन उरला जावंक पुरो आनी सेकेंड इन्स्ट्रुमेंटल हांवें म्हणून येता म्हज्या जिवितांत म्हजे पप्पा आनी मम्मा सो आज तुवें सांगल्या भशेन म्हाका एक वत आसा तें बिडी बांदचें तशें तूं तुज्या मम्मीक कुमो करतलें हांवूय मम्मी रांदता आसतना जावं पुरो कालें करता आसतना सोपा दिवचें आसलें सो लायफ हॅज बीन डिफरंट तेन्स कांय देवाच्या हातूं इन्स्पिरेशन आमी जॉयन जाल्लें आसता येस वय सो हांव कित्याक अशें म्हणटा की म्हळ्यार हांवें फोर फादर जस्सी लागीं फादर स्टिवना लागीं हांवें उलयल्लें आसा यू नो म्हजी जर्नी सुरू जाली एका उज्याच्या आकट्या मध्ये सकाळी उठून सांजे एका उज्या कडेन बसचें आनी सदांच गोबर उडोवंक चाललो त्या उज्याच्या रान्नीक आनी ती पेज शिजताली ती ताचे वयर च्याची आयदान हय तें ते एक इमेजरी म्हज्या मदीं आजुनूय हांव कांय 6 वर्साचो चेरको जावं पुरो भुरगो जावं पुरो तें एक जेवा लागीं रेबडी दिसाचें आसलें तेव्हा म्हाका तुवें कित्याक रचलें आनी ही म्हजी 30 वर्साची जर्नी हांव पळयत आसतना ह्याच उद्देशा खातीर म्हाका देवान रचलां जावं पुरो म्हूण म्हजी एक चिंता येस येस एक्चुअली म्हाका एक तूं सांगतना एक पॉयंट म्हाकाय उगडास आयलो पाद्राप जाय जें म्हणटाना ते मुखार लोकांच्या मोदें 1500 लोकांच्या मोदें हांवें रावून शर्माव करीचें बट हांव त्या वेळार चिंततालो धाकटो आसतना आय डोंट हॅव दॅट स्कील म्हाका तें जायना म्हणून आहलें बट पळयतना तें एक वर्ड इम्पॉसिबल आहलें तेत सांगता एक्चुअली आय एम पॉसिबल म्हणून सो मागीर जाताना लायफान खंयचेंय आमकां नॉट इम्पॉसिबल म्हणून खंयचेंय ना खंयचेंय काम केल्यार सक्सेस आसा म्हणून तें कळ्ळें म्हाका तें त्या जर्नीत हांव न्हू खंयचें तें आज मुसर ऑलमोस्ट आमचें एक 19 years मुसर जालें पळयतना म्हाका आय फील दॅट इट्स पॉसिबल अँड आजकालच्या युथांत स्पेशली हांव पळोवन आसा खंय हांव मीट जावंक गेल्यार हांव आतां सपोज गेल्यार हांव सांगता इतल्यांत जस्ट गो हांव एक वोकेशनल प्रमोटर म्हळ्यार आय टेल देम प्लीज गो वच 1-2 उतरां सांगतात थंय हांव गेल्यार पाद्राप जायचेत भायर आयल्यार ते आमकां देव काले आमकां पनिशमेंट दिता शिराप दिता तर हांवें सांगचें नो
यू गो देर बिकॉज हांव गेलां एक्चुली म्हाका प्रॅक्टिकली कितें म्हळ्यार हांव स्पेशली कोणाक उलोवचें म्हळ्यार हू आर मिडल क्लास तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ना बट दीस इज ऑन प्लॅटफॉर्म क्रिस्तांवांक एक कितें म्हळ्यार एक यूथ ताका एक एज्युकेशन करेक्ट रितीन तांतू गायडन्स मेळ्ळ्यार ताची फॅमिली इवन ताची एरिया एकटू बरी जाता तशें हांव पळयतना त्या रितीर हांव एक प्रॉस्पेक्ट आतां जाल्यार हांव करता आय गो एनीवेर आय टेल देम वॉट इज युअर ड्रीम इन युअर लायफ म्हणून सांगचें नो आय वॉन्ट टू डू दीस स्टडी हांवें सांगलें प्लीज यू नो आय डोंट नो वेदर यू इंट्रस्टेड टू वॉन्ट टू बिकम ए प्रिस्ट ऑर नॉट हांवें सांगचें बट हांवें म्हजें एग्जाम्पल दिवन तांकां हांवें ओकेशन प्रमोट करता म्हाका वसा ओकेशन प्रमोटर जाला इनडायरेक्टली भायर आसल्यार हांव आतां जाल्यार आमचें सेमिनरी लायफ आमचें भोवशें मस्त मोटवें 1 वर्स या 1.5 वर्स तितलेंच घडीत हांव उडा सरचें तर म्हाका कळटा की आमी कांयच नासलें जॉयन जाता आसतना झिरो हय झिरो कांयच नासलें एब्सोल्युटली झिरो आमी कन्नड मिडियम वता थंय जॉयन जाल्ले आनी आमकां फस्ट टायम इंग्लीश उलयतना थंय रंजन आनी आसल्या पनिशमेंटूच बरोवन आय वील स्पीक इन इंग्लीश हय पूण ताचे गेसडीत खालें म्हळ्यार आमी एकामेकाक वळखूंक सुरू जाल्या पळय एकामेकाक आमकां आमचें टॅलंटा कळ्ळें आमची कॅपेसिटी कळ्ळें सो आमी रांदूंक शिकले उडास आसा फस्ट टायम वॉर्न करतना हांवें तें मांडा जाल्लें उडास आसा हय सो ताज्या उपरांत चपाती करूंक येता आसतना पुरी जाल्ली म्हाका करता आसा सो घडीत हांव मस्त आसात पूण उडास येता आसा तुवें तें गिटार घेवन खेळचें आमी 2 दीस शिकचें मागीर वगेत बसचें जालें पूण तुवें कंटिन्यू करून या म्हापसा सत्य फादर मायकलान आमी रडटा आसतना चॉकलेट दिवचें कांय ना बरें करून आमकां हें करचें जाता हे नाकात अशें आमकां प्रोत्साहन दिवचें सो इट हॅज बीन गूड त्या मोमेंटान म्हाका एक उडास येता स्पेशली ब्रेकफास्ट करच्यांत आतां तुमी एक्सपर्ट जाल्यात पुरी करच्यांत आनी परत तांतू ओके बट म्हजें काय म्हळ्यार म्हाका आतांय उडास आसा म्हाका आमकां चपाती 5 वरां रोटून चपाती करूंक घाले कितले 40-50 थोड्यांक तितीन धरल्यार जातालें वय सो तांतू हांवें एक फस्ट एक करी केल्ली काय ना काले एक मिरसांग काण गेली इतली लांब ती 40-50 मिरसांग काण वाटून ताका खाली पण्ण घालून केल्ली ती मात्र नेक्स्ट डे कालें जालें म्हळ्यार एक पुरमळ हाडली बट फादर आमचो मास्टर फादर रॉनी मस्त एक एप्रिशिएशन ताणें केलें एप्रिशिएटेड इट्स व्हेरी नायस हाव यू प्रिपेर्ड पूरा येवन म्हजे डिसरांक लागले केल्ले खायया ना मीठ आनी केल्ली मात सो ते एक म्हाका एक मोमेंटम ओके बट ते एक कुकिंगाचें एक आमकां एक शिकोवंक एक अवकाश न्ही सेकेंड थिंग आनी एक जालें म्हळ्यार तें सांगिल्लें बरें एक पॉयंट या म्युजीक लायफांत ते म्हाका एक त्या प्लॅटफॉर्मांत म्हाका एक मस्त एक इन्स्पायरींग पर्सनंत म्हळ्यार मोटिवेशन पर्सनंत हांवें पळोवन म्हाका एक कालें करया म्हणून म्हाका मस्त मोटिवेशन मेळ्ळें फादर स्पेशली सांगचें जाल्यार फादर रॉनी सो ही इज सुपर फॅन्टास्टीक म्हळ्यार फॉर एवरीथींग ही वील मोटिवेट सो ते म्हाका इन्स्पायर जालां आनी एक म्हाका तूं पॉयंट सांगतना म्हाका एक ते रिकॉल केली म्हणून जालें खंयचें म्हळ्यार येस इंग्लीश उलयलें की पनिशमेंट तें 100 पटी बरोवंक घाल्लें तें एका पेनान बरयल्यार तें हांवें घालें 2 पेन फस्ट 2 पेनान बरयलें तें कोणीक एका आमच्यान पळयलें ब्रदरान तें स्टार्ट करना तें एकल्यान पळयलें तें कंप्लेन केलें ताचे उपरांत आमकां 500 म्हळ्यार डबल आमकां म्हळ्यार तें बरो एक मोमेंटम आमकां ब्रदर जीवन आसलो अल्मेडा सदा जीव तशें तें पुरो एक मेमोरीज या पूण म्हापसा वय जाय की आमकां आमच्या जिवितान एक सुरवात लायक आमी जिवितान कालें करीचें म्हणल्यार सुरवात दिल्ली जागो जावन आसा म्हापसा म्हणून दिसता गोंयांत थंय आमकां थंय आमी कालें म्हणटा म्हळ्यार आमकां कालें करी येता म्हणल्यार जिवितांत डेफिनेटली बट सो म्हयने म्हाका 3 तावन 4 म्हयने म्हणसर आय वॉज फायंडींग दॅट म्हाका मेमोरीज मस्त येताले बट आफ्टर 4 मंथ कालें जालें म्हळ्यार आय वॉज कंप्लिटली थंय म्हाका कालें एक म्हाका इंट्रस्ट आयलें भितर एक मागण्यांत ती इवन थंय टायम टेबल कशें म्हळ्यार फस्ट आमकां सांगताले कालें म्हळ्यार थंय 24/7 मागण्यांत म्हणून तशें न्ही एक पंक्च्युअलिटी सिस्टमॅटीक एक थंय एक सिस्टम आसा सकाळीं उठोवन टायम टेबल सिस्टमॅटीक ब्रेकफास्ट जावनी मागीर स्टडीज जावनी मागीर म्युजीक जावनी प्ले जावनी तें बरोबर पळयतना मस्त खुशी जाली लायफ वॉज एडजस्टेड दॅट
सो थंय म्हाका बिलीफ सिस्टम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, स्पेशली इंग्लीश लँग्वेज म्हाका सांगचें जाल्यार एक्सेप्ट ABCD ताचे सांगलें बरें कन्नड मिडियम येयला. आय वॉज व्हेरी पुअर बट टुडे म्हाका मस्त कारण जाल्यार इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. म्हाका ते एक म्हाका लँग्वेज म्हाका देवान दिल्ली. सो इट्स लायक आतां जाल्यार हांव खंय भायर गेल्यार इवन इन द कॉलेज ऑल्सो इवन हांव म्हणजे आमी क्लेरी रोशन मॅनेज केलें न्ही. सो आमी कॉलेजीक गेल्यार इवन वी वर टॉकिंग इन इंग्लीश. इवन आमकां मास्टर आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिताले ऑन स्टेज वचून टू डू द कळ्ळें MC ऑर वॉट एवर इट इज. सो तें कालन जातालें म्हणल्यार तें आमकां आमी केदाळे उडास धरता. इट्स एवरीथींग स्टार्टेड फ्रॉम दी दॅट लायफ, आय मीन द फस्ट इयर. सो त्या देखून इट्स लायक नॉट ओन्ली द प्रेयर, थंय पूर आसा एक ओवरऑल डेवलपमेंट जाता. तशें तुमच्यान बिझनेसान फूल पॅकेज मेळ्ळ्या भशेन. येस येस डेफिनेटली ते मस्त पुराय मेळटा. येस करेक्ट. सो म्हजें लायफ कालें जालें म्हणल्यार तें 1 year सेमिनरी लायफ हांवें आय एन्जॉयड एक्चुली टील लास्ट डे म्हणसर. ताचे उपरांत आमी एक तें अचानक एक म्हाका एक फर्दर स्टडी करचे खातीर हांवें एक डिसकंटिन्यू केलें. मे बी लेट मी ट्राय अशें मागीर करया म्हणून. तशें हांव येवन एक्चुली म्हाका कालें जालें म्हणल्यार अपग्रेड जालो हांव एंड भायर येवन म्हाका स्टडीज करचें म्हणलें. बट स्टडीज करतना म्हाका मस्त हेल्प जालें. आय मीन वॉट द एज्युकेशन तेंचें. सो तशें जाल्ल्यान म्हाका एक फस्ट एक येताना म्हाका फॅमिलीन आनी पुरा आनी इगर्जेन येताना पुरा कितें केदाळ वचूंक तें पुरा विसरतना आमकां इल्लेशें इन्फिरिटी एक बिल्ट फिलींग जातालें. काले लोक कशें हांवें हें करचें म्हळ्यार एक शाय जातालें. सो ताचे उपरांत जाल्या उपरांत तें एडजस्ट जालें. लोकांक मागीर तें नॉर्मली नॅचरली तांकां पुरा कळीत जालें. हांव कांय सड्ड एक्सप्रेस करूंक वचोना. तशें हांव नेक्स्ट म्हजें PUC बंटवळत मँगलोर युनिवर्सिटींत हांवें थंय केली अहमदाबाद. ताचे उपरांत ते जाल्यार म्हाका एक्चुली 10वी करता म्हणसर म्हाका मस्त टफ जातालें. बट इन द PU आय वॉज फस्ट इन क्लास. ताचे उपरांत हांवें डिग्री BSW बॅचलर ऑफ सोशल वर्क केलें, कंटिन्यू केलें एज्युकेशन. सो देर ऑल्सो आय वॉज फस्ट इन द क्लास. तें कालें जालें म्हणल्यार एवरीथींग इज नथींग बट द सेमिनरीन म्हाका तें लायफ कालें म्हूण म्हाका शिकयलें, रियलायज केलें. आनी द कॉन्फिडंट लेवल म्हाका तें मेळ्ळें. तें त्या देखून हांव आतांय जाल्यार सांगता. सो म्हाका एज्युकेशनाक मस्त म्हळ्यार एक लायफाक वयर येवन म्हाका मस्त एक व्हेरी गूड प्लॅटफॉर्म म्हणून जालें तें. ताचे उपरांत हांवें तें जावन मागीर हांव बँगलोर गेलो. मागीर MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क केलें हांवें. कर मागीर 3 स्पेशलायजेशन कान गेलें म्हळ्यार कम्युनिटी डेवलपमेंट आनी HR आनी एक मेडिकल सायकॅट्री. सो तिनी आमकां कॉम्बिनेशन आहलें. तशें अलॉंग विथ माय जॉब हांव HR करनासलो. रिक्रुटमेंटान मल्टीनॅशनल कंपनीन हांव काम करनासलो. तशें ऑलमोस्ट 7 वर्सां हांवें काम करना. इवन म्हजें एज्युकेशन ताच्या म्हळ्यार फस्ट स्टार्ट करतना एज्युकेशन कंप्लीट केलें मागीर 7 वर्सां हांव कामार आहलो. तशें हांव आतां त्या लायफांत टील टुडे आतां ऑलमोस्ट फ्रॉम 3 years जावन हांव एक वेलनेस एंटरप्रेनर जावन हांव एक वर्क करना आसा. स्पेशली आजकाल तूं पळोवंक गेल्यार मस्त प्रॉब्लेम्स आसात म्हळ्यार कार्डियोवास्क्युलर, इवन डायबिटीज, इवन कॅन्सर, इवन ऑस्टियोपोरोसिस म्हळ्यार मस्त एथलेटिक्स प्रॉब्लम. सो ताचें पूर आमकां एक घरा घरा वचून हांव कावन्सिलींग करना. बिकॉज माय एज्युकेशन वीच इज अ मास्टर ऑफ सोशल वर्क तें कालें आसा न्ही. म्हाका एक वर्क एक हेल्प करचें म्हणून आहलो. तशें एक म्हाका एक ह्या प्लॅटफॉर्मांत एक म्हाका एक लोकांक एक सर्व करचें एक म्हाका एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा. तशें हांव आतां एक 3 वर्सां जावन त्या प्लॅटफॉर्मांत आसा हांव आतां. म्हळ्यार लोकांक टोटली हांवें एक पिडेचे विशयांत कावन्सिलींग करचें. ते तुजे स्ट्रगल्स आसात न्ही लायक आतां तूं सोडून गेलो ते तुका एक स्ट्रगलींग पिरियड म्हूण आसलें न्ही गे. सो तुवें तें कशें फेस केलें लायक आतां इवन म्हज्या लायफान जालां हांव सांगता. पूण तुवें तें तुजें एक स्ट्रगल आतां तूं सोडून आयलो सेमिनार तें एक स्ट्रगल पिरियड कोणी त्या स्टेजीक वचाचें तर चॅलेंजीस काणगेचे तर कितें सेमिनारींत आमकां दुसरेंच लायफ न्ही आमी तें तुवें कशें तुवें तें फेस केलें. या एक्चुली ते एक पॉयंट रायट पॉयंट. कित्याक म्हळ्यार खंयचें एक प्रॉब्लेम जाल्या उपरांत आतां हांव डिसकंटिन्यू केलें. डिसकंटिन्यू करतना म्हाका तें सोशली म्हाका मस्त प्रॉब्लेम म्हळ्यार एक पळयतालें यो कितें पण भायर आयलां एंड काले एक प्रॉब्लेम जालें गी थंय कालें प्रॉब्लेम केलें गे आनी तशें बरें लोकांच्या मनान येता. तरी जाल्यार म्हाका एक हांवें कालें जाल्यार आय बिलीव माय सेल्फ. वॉट आय डू आय रायट. सो पीपल वील कम टू नो वन डे. सो वेर आय एम वॉट आय एम डुईंग इट.
सो तशें जाल्ल्यान म्हजें एक कॉन्फिडन्स लेवल आहा न्ही तें बिकॉज आय ट्रस्ट माय सेल्फ आय लव माय सेल्फ फस्ट सो दॅट्स द रिजन दॅट इज द मेन पॉयंट आय फेस एनी चॅलेंजीस नाव I love myself first. That's nice. हांव डे वनांतून चिंतन आसलो हांव कदाळ घरा येतालो गी म्हणून हय कित्याक मम्मी सो उडास येतालो हय सो मम्मी उडास येतालो तशें हांव चिंततालो कित्याक म्हाका हें लायफ न्हय हांव फॅमिली टायपाक चड हें आसा पूण मस्त स्ट्रगल जाल्यात हांव बरो म्हजे स्ट्रगल्स म्हणल्यार म्हाका म्हणल्यार खालेंगी जायचें म्हणलें आसलें जिवितांत ल्हान तुवें पळयलां न्हू बरो म्हापसांत खंयचें नवें आसतना हांव थंय धांवतलो खालें आसत येता म्हाका खालें करीचें शिकाचें हांव सोडनातलो सो म्हाका तें आसलें खालें करीचें म्हूण लायफान तशें आसतना म्हजे स्ट्रगल्स स्पेशली ब्रदर सोड आसतना लायक कोणाकी चॅलेंज करता आसतना तुवें इंडिविज्युअली रावचें पडटा गोत आसा पळय हय स्पेशली आमचे मदें जॉय आशिल्लो जिवन आशिल्लें आयलन आशिल्लें ते पुरो लायक तांकां बरो गोत आसलें तो हांव काम येतलें आमकां तें एक बें आसलें पूण सोडून दिवंक किंमत नातलें सो आमकां तें ग्रूप तांकां तांचे भितर कशें एक्सेप्टंट जावचें म्हणलें एक सवाल आसलें सो हें जावन गेलें तें मस्तू आसा अशें जातालें पूण हें न्हू तें स्ट्रगल आसलें वय हांवें भायर म्हाका भायर सोबी दिसतालें हांवें भायर वचून शिकयत आसलें कुटुंब करयत आसलें तें एक स्ट्रगल एक आसलें मस्त म्हणजे मेन स्ट्रगल सुरू जाल्लेंच हांव सांगीत म्हज्या फिलॉसॉफीन वय फिलॉसॉफी फस्ट इयर पुरें बरें आसलें सेकेंड इयर येता आसतना वय हांवूय मोगार पडुल्लो हय मोगार पडुल्लो वय सेकेंड इयर मोगार पडुल्लो कितलें हें जालें गी म्हळ्यार जायत हांवें सोडचेंच एका पॉयंटाक आयलें की हांवें सोड न्हू काजार जावचें गी म्हणून जालें पूण कालें गोत्तू ना म्हाका म्हजो जुनियर मॅक्सान आसलें रायन तो म्हणटलो रायन तूं डिसायड कर मागीर पळया ताणें म्हणलें आसा म्हजो जागो विकून तुका हांव पयशे दिता तूं तुजें लायफ सुरू कर बॉम्बे वचून सुरू कर म्हूण मागीर मस्त स्ट्रगल जालें हांवें मागीर एक कावन्सिलिंगाक गेलो एक पटी पूण ते खंयचेंय म्हाका एक सोल्युशन दिल्लें म्हणलें ना तो स्ट्रगल आसलें स्ट्रगल म्हळ्यार जी येदगी संवसार काले म्हणटा मागीर हांवें म्हज्या पापा मागीर विचारलें सांगलें लायक हांव पाटी आयल्या खालें करतात पापा फस्ट नाका बरें चिंतून पळय म्हण मागीर म्हणलो नो प्रॉब्लेम म्हणलो सो कांय एक्सेप्टन्स ना म्हूण नातलें कुटुंबां पूण तांकां एक आशा आसली हय पूण मागीर हांवें सत्य एक ब्रेकान गेलें हांवें सांगलें त्या वेळार रोणी आयिल्लो मात रोणी परतून म्हजो मास्टर जावन आयलो म्हापसांतून हांगा आसतना आयलो पूण हांव पुणे गेलो हे 3 म्हयने असो वायदो न्ही इट्स लायक वणाव असो म्हूण सांगता इट वॉज लायक डार्क इयर्स ऑफ माय लायफ म्हळ्यार तिशीन हांव म्हजें जिवीत वाडटें आसा आय एम बिकमींग यूथ एडल्ट तिसल्या कुशीन सोडया म्हूण बघता इसल्या कुशीन हें बरें म्हूण बघता सो फायनली आमी प्रोफेशन म्हणजे जालें 2009 प्रोफेशन जालें नेक्स्ट डे डिसेंबर 14 2012 दिसता वय 2012 डिसेंबर 13 म्हणसर हांवें म्हजें वस्त पॅक केलें हांवें मम्मी सांगलें जायना म्हाका हांव येतांत घरा पूण त्या दिसा राती म्हाका खालें जालें म्हूण गोत्तना त्या दीस खालें जालें म्हाका आजुनूय गोत्तना खालें जालें म्हणून हांव दुसरे सकाळी खुमसारा गेलो फाटी आयलो आनी येवन सांगलें हांव रिन्यू करता म्हणून सो थंय तो न्हू लायफ हॅज बीन डिफरंट लायफ हॅज बीन सिंपली डिफरंट म्हणजे जिवीत म्हाका एक विचारूंक आसा त्या मुमेंटार तुवें कशें तुवें एक हय हांव कालें चिंता की म्हळ्यार हांवें चिंतलें लायक हांव मस्त एक्सप्रेसीव म्हाका दवरूंक कळना हांगा जाल्यार थोडे पटी बाबा शिवना जस्सी जावं म्हाका तें हिरार जाता आसतना भितर हांव कॉल करता हाडे अशें जाता सांगलें आसा थोडे रडुल्लो म्हूण सांगलें आसा मागीर ताणी म्हाका करचें आसलें हे दी तशें हांवें थोडे पटी हाडून एकलो मॅक्सान म्हणलें हांव हांचे कडेन मातसो डाव वचून सांगचें कालें जाल्यार सो जिवितांत कदाळ स्ट्रगल येता आसतना हांवें म्हजे मम्मी उडास करचो आमच्या कुटुंबान स्ट्रगल आसतना मम्मी भियेनाका रे भावार्थ दवर देव सोडून घालचो ना सो तिचें भावार्थ न्ही दॅट हॅज बीन इन्स्ट्रुमेंटल म्हाका आनी खरें की म्हळ्यार आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमी ब्रेक आनी घेवचे आमी पुरे सोडीचे ओके म्हणजे स्टडीज थोडी आमी एक ब्रेक हाडून कोण आमकां गायडन्स दिता ताचे कडेन वचून आमी गायडन्स कान घेवचे हय आमी खावन जाता की म्हळ्यार हांव म्हज्या चिंतपा प्रमाणे आमी भितर दोन खर करता इतलें खर करता की आमकां तें लायफूच एक तरेचें ओंकार येवन जाता आमी तुवें सांगल्या प्रमाणे म्हाका कालें की म्हळ्यार हांव म्हजें नेचर तशें आसा म्हाका स्ट्रगल सुरू जाता आसतना हांव ओगेत रावना
म्हाका तें सांगिचें कोणा कडेन हांव सांगता. सो तेंच म्हाका जिवितांत एक ब्लेसिंग जाला कित्याक हांव एक्सप्रेसिव्ह सांगता आनी तातूंतल्यान भायर येता. खंयचे इन्सिडंट आयले तशेंच. सो ब्रेक काण म्हणजे लायफान म्हणटा न्ही, यू टेक अ ब्रेक फॉर युअर लायफ. तुज्या खातीर ब्रेक आनी घे, जमा कर, परतून फाटी ये. सो दॅट हॅज बीन लायफ. सो दॅट हॅज बीन स्ट्रगल. बट म्हाका त्या मुमेंटार तें म्हणलें न्ही 3 मंथ वनवासा हय तें फादर तुका हांव मेन्शन थंय करी गेलो. वय हांव म्हळ्यार थंय इज द टर्निंग पॉयंट. टर्निंग पॉयंट कित्याक म्हळ्यार म्हाका अंडरस्टँड करचो मनीस नातलो. त्या सिच्युएशनार म्हाका अंडरस्टँड करचो मनीस नातलो. म्हजें हिस्ट्री तांकां गोत आसली, हांव कित्याक आयलां काल्याक आयलां, पूण हांव कितें स्ट्रगल जातालो तांकां कळीत नासलें. सो तें आल्ल्या फादरापाक कळनासलें. पूण हांव एक कडेन येतालो एक स्पिरिच्युअल डिरेक्शन, पूण सडा वचोन हांवें वयर टॅरस वचून बसचें जालें अगेस बसचें जालें. म्हाका करता कित्याक म्हळ्यार दीस नेचर आसा न्ही, पृथ्वी आसा न्ही, ऑटोमॅटीक देव ताचे तुका हील करता. सो हांव तें पाती येता. कित्याक आजून जाल्यार म्हाका कितें मस्त बेजार जाल्यार हांव सीदा एक बायक करून आमच्या बिचा कडेन वचून बसता अगेस. तें वारें, तें हाचें घाल्या लारां कांय करतना यू फील सॅटिस्फायड, कम बॅक. सो हांव बसतालो आनी इट हॅज बीन खंय म्हाका तें इन्स्पिरेशन जालें. हांव आनी एक म्हळ्यार कांय म्हळ्यार म्हजो देव म्हाका सोडून घालना म्हणलें खदाळे आसा. खंय जाल्यार सांगता हांव. कित्याक म्हळ्यार फायनली हांव म्हज्या जिविताच्या कुडाक भितर येता आसतना म्हजें कितें गोय म्हणटा म्हजें कूड आसचो म्हजो देव मात, दुसरी कोणी ना. आतां तूं जाल्यार फाल्यां काजू जाय तुजी बायल आसता. म्हज्या जिवितांत म्हजो म्हणलो आसचो फायनली. आतां पाप्पा मम्मी सोडले पण म्हजो देव मात. हांव म्हज्या कुडाक येता आसतना थंय आसा म्हजो देव आनी हांव. सो दॅट इज म्हाका करता हें जिवितांत. कित्याक म्हळ्यार हांव इतले वर्सां जियेलां, इतली फ्रेंड्सां जिवितांत आयल्यान, पूण एट द एंड म्हज्या कुडाक येता आसतना आसचो म्हजो देव आनी हांव. हय, दॅट हॅज बीन सॅटिस्फायींग. तेंत म्हाका एक पॉयंट तांचो एक उडास येता, द लॉ ऑफ नेचर. म्हळ्यार तूं कालें म्हण जाय जें तूं कंप्लीट तुज्या बॉडी मायंड स्पिरीट कंप्लीट दवरल्यार द इनवर्ड्स वील हेल्प यू वेन यू आर लोनली. सो दॅट एक्चुअली तुका तें वर्क जालां. डेफिनेटली ती मेसेज एका युथाकी ती जायचे. बिकॉज आजकाल पळयतना भायर यूथ चिंता न्ही हांवें कालें करीचें लायफांत 10वी जावन. म्हाका दिसता तें डिसिशन तुजें आसा न्ही 3 म्हणजे तशें थिंक करून लोनली करून थिंक करतना डेफिनेटली इनवर्ड्स वील हेल्प. सो ब्युटिफूल मेसेज यू आर गिवन. या सो नायस. फादर म्हाका एक विचारूंक आसा. आतां तुमची एक प्रिस्टहूड लायफ म्हळ्यार 4 वर्सां जालीं. सो तुमचें एक हॅपी मुवमेंट म्हळ्यार 4 वर्सांत सॅटिस्फॅक्शन म्हळ्यार मस्त खुशेर आसात. आय नो बिकॉज आय कॅन फील दॅट इन युअर आयज. सो तें कळ्ळें तुका एक मुवमेंट खुशी करचें मुवमेंट. आय मीन डे बाय डे. आतां आज जालें फाल्यां आतां ना, नेक्स्ट डे ईच डे इज अ न्यू डे फॉर यू. सो त्या ईच डेंत तुका काल एक हॅपी मुवमेंट करचें म्हूण एक बघता म्हळ्यार म्हजें हॅपी मुवमेंट लायफांत इतलेंच की म्हळ्यार एकलो मनीस म्हजे वरवीं हॅपी आयल्यार तेंच म्हजें हॅपी मुवमेंट. स्पेशली आतां आमी फाटल्या अडेज वर्स जाता न्हू आमचें कार्मेल स्टुडियो विडियो आसा, आमी ऑनलायनार आसा या खंयचें आसा. आमी कितें उलयता थोडे लोक कन्विन्स जाता आमी कालें सांगलें ते आमकां मेळटात आनी ते चेंज जातात. दॅट इज द फस्ट थिंग म्हाका मोस्ट हॅपीनेस. आनी स्पेशली त्या कुमसाराच्या त्या हातूंत बसता आसतना लोक तांची जिविताची सतां पिनतात न्ही. हांव सांगता कित्याक उक्तें करतात. तांकां कोणा लागीं सांगिचें, तांकां भायर येचें, तांकां बरें जायचें. खंयच्या मनशाक पाड जायचें म्हण ह्या संवसारांत ना. सगळ्यांक ताका मतींत आसा की हांव बरो जायचें. पळय सिच्युएशन सर्कमस्टन्सीस आमकां थोड्या पिटीसन जाता, पूण त्या कुमसारच्या सक्रामेंतांनी बसता आसतना तांकां हांवें कन्विन्स करता आसतना स्पेशली ना देव तुजो मोग करता. तुवें फाटी येवी येत, तुवें बदल येत, तुका चेंज जावंक जाय येत, तुवें सांगीत हांव बदलला म्हूण सांगता आसतना ती दुकां थंय गळटात, तांचें मन आळू जाता, तांकां खुशी जाता. ती घडी आसा न्ही रियली सॅटिस्फायींग. आतां हांव म्हजें LLB करनासा. हांव पयले टायमार हांव कोर्टाक वयता आसतना हांव ते एक शॉक जालो आमच्या कुटुंबा जिविताचें एक स्थिती पळयता आसतना. पूण म्हाका एक सॅटिस्फायींग. आतां हांव एक चवथें कुटाम सांगात हाडून पळयता. सो एट द एंड म्हाका बघता की जावं पुरो देवान म्हाका एक इन्स्ट्रुमेंटल जाला ताच्या लोकांक सांगात हाडून. आतां
चार कुटुंबां सांगात आयले आतां येदोळ मिडिएशन करनी तांकां समजून घे लायफाचे कित्याक म्हळ्यार म्हज्या कुटुंबाचो एक्सपिरियन्स लोकांचो एक्सपिरियन्स लोकांक म्हजे तें आसलो बरवसो आनी जें कितें त्या खुमसारा तांचें जिवीत उक्तें करता तो अनुभव हॅज बीन रियली हेल्पिंग मी टू गायड पीपल एंड दॅट इज द सॅटिस्फॅक्शन एट द एंड दॅट इज द सॅटिस्फॅक्शन सो हांवें कोणाक बरें केलें तीं हॅपी आसात दॅट इज सॅटिस्फॅक्शन ग्रेट सर्वीस तुका घालें आतां आवडली हांवें हें जावन तें आसा तर तुका एक जिवितान एक सॅटिस्फॅक्शन आसा ओके आज हांव म्हजें एक जिवीत जियेल्लो म्हणल्यार एक तुका एक आसा हां येस आतां आज ऑलमोस्ट तुमचें प्रिशूड लायफ 4 years म्हणून जालें बट म्हजें ऑलमोस्ट पळोवंक गेल्यार 7-12 years मुसर जालें सो त्या लायफान कालें जालें म्हणल्यार डे बाय डे फस्टूक म्हाका येताना एक चॅलेंज जाल्लें बट म्हाका बॅकबोन जावन एक्चुअली इवन इन द म्युजीक वॉज शिक हांव आसा कित्याक म्हळ्यार गिटारां म्हाका काणयोंक म्हाका आय वॉज नॉट हॅविंग दॅट कॅपॅसिटी बट म्हाका आतां उडस येता वलेरियन मिनेजीस गिफ्टेड मी वन गिटार यू प्ले ओके ताचे उपरांत तें जालें न्ही ताचे उपरांत हांव तें शिकले उपरांत म्हाका एक हॅपी मुमेंट जालें म्हळ्यार आय वॉन्ट टू प्ले इन द चर्च स्टील वेर एवर आय गो तशें म्हणटा हांव बेंगलोरांत आमी एक रुमान रावताले वी ऑल टुगेदर सो इगर्ज आमचे ते खंयचे विजयनगरा सेंट आमचे सेंट बॅप्टिस्ट सेंट जॉन सेंट बॅप्टिस्ट चर्च या आमचो जॉन फादर आहलो थंय ही वॉज सो इगर्जेसून हांव आय वॉज अ पार्ट ऑफ अ कॉयर सो आय वॉज प्लेईंग द गिटार सो इट वॉज व्हेरी हॅपी मुमेंट फॉर मी कित्याक कालें बरें शिकलां न्ही तें म्हाका हॅपी करतालें हांव तें म्हळ्यार त्या रितीन हांव एक्सप्रेस करतालो एंड स्टील आय वॉज गिवींग द क्लासीस आय मीन वॉट एवर आय नो बिकॉज वी आर नॉट अ मास्टर बट स्टील तातूंत एक आसा न्ही गाद एज्युकेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस टू म्हणून तशें कालें बरें शिकलें आसा न्ही सो आय वॉज टीचिंग टू दोज हू नीड अ माय क्लास सो फस्ट हांवें फ्री क्लास केल्लें सो 20 जण बसयल्ले कित्याक म्हळ्यार हांवें कुशेर दिवचें दॅट इज द हॅपी मुमेंट बिकॉज फस्ट इज ऑलवेज माय म्युजीक इज माय लायफ म्हणून दवरलें तशें तें शिकोवन आहलो ताचे उपरांत तें करता न्ही कालें केल्यार तें कॅरलेस म्हूण आसता ताचे उपरांत फादरान सांगलें अशें अशें तूं फीस कर आनी परत कर म्हूण सांगलें इगर्जेंत हांव आय वॉज सर्वींग दॅट आय मीन माय म्युजीक सो तें एक जालें तो तें म्हणजे एक हॅपी मुमेंट हांव आतां मुसर जाल्यार आनी एक सेकेंड थिंग द स्किल्स सो आय कॅन से दॅट मायक्रो लेवल ऑफ स्किल्स ते कालें न्ही त्या सेमिनरीन कालें मेळ्ळें म्हाका सो आज कितें जाल्यार तें म्हाका खंय गेल्यार आय एम एबल टू एक्सप्रेस माय सेल्फ व्हेरी फ्रीली एंड आज म्हाका एक कावन्सिलींग करतना आय फील सो गूड दॅट दीज आर ऑल म्हाका एक्सप्रेस करतना आय एम फिलींग दॅट एनीवे आय एम नॉट देर बट स्टील आय एम सर्वींग द पीपल आय मीन आय एम हेल्पिंग द पीपल टू हेल्प देमसेल्स म्हणजे खंयचे प्रॉब्लेम तो न्हू तुमी एक काल उतर म्हळें न्ही मस्त जाणांक आतां प्रॉब्लेम आसा त्या प्रॉब्लेमांतून हांव भायर काडनासा तशें म्हाका हांगा मोमेंटम मेळोन आसा सो इट इज लायक आय एम हॅपी आय एम स्टील आय एम इन द सोशली आय एम हॅपी ले पदरा म्हणें तुका या तशें ओके एक्चुअली सांगचें जाल्यार आज काल हांव पळोवन आसा स्पेशली यूथ हांवें वडोल सांगले बरी यूथ एक पिल्लर फॉर द सोसायटी सो यूथ करेक्ट जाल्यार मात्र ती एरिया करेक्ट आसता यूथ स्पॉयल जाल्यार फूल एरिया स्पॉयल जाता तशें म्हणटाना आजकाल स्पेशली ती ग्रोईंग एज आतां अडल्टाक येतात एक 18 years 20 years जाताना सो थोडी एज्युकेशन करून भायर येताना टोटली कन्फ्युजनात आसतात हांवें युथाक मेसेज दिवन इतल्यांत सो स्पेशली आतां क्रिस्तांव म्हळ्यार आजकाल बिकॉज ऑफ द मोबायल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट काही करूंक जायना त्या टॅक्नॉलॉजीवर न्ही इल्लेशें स्पीड आसा त्या जाल्यार आमकां मेसेज मेळचें मस्त उणें आहलें गोता न्ही एक कागद घालचें ना जाल्यार मस्त हें आहलें आज टॅक्नॉलॉजी विशयांत इल्लोसो स्पीड आसा बट स्पीड आहल्यार तितल्यांत हार्मय आसा मुखार बट हांवें काल मेसेज दिवचें म्हळ्यार एक लायफांत एक सेल्फ डिसिप्लीन एक लायफ म्हळ्यार कालें समजून घेवचें एंड फ्युचरांत कळ्ळे फॉर स्टेप्स आसात हांवें कशें फेस करीचें तें करीचें जाल्यार वन थिंग इज सेल्फ एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो तें थोड्यांक फॅमिलींत मेळटा बट स्टील हांव एक ओकेशनल प्रमोटर करनासा आय मीन गोईंग एंड मिटींग अ फादर नाजाल्यार एक इगर्जेंत वॉट इज सेमिनरी लायफ एंड सेमिनरीच्या विशयांत एक टोटली एक तांकां एक मेसेज दिवची स्पेशली फॉर द यूथ
इट्स अ व्हेरी बेस्ट प्लॅटफॉर्म आनी युथाक काल म्हळ्यार आजकाल ते नीड आसा कित्याक म्हळ्यार सेमिनरी म्हाका गुत्तू ना आजकाल कशें आहा सिच्युएशन म्हणून आमचे युवक युवती मस्त बरी मनशां तांचें तें कितेंच हें ना कित्याक म्हळ्यार तांकां कितें पाड जायचें म्हण अशें ना पूण तांकां गायडन्स उणें आसा तुमच्या जिवितांत कदाळाय तुमीच जावन पुराय करता म्हणजे चिंचेनी आमकां कोणी एक आदार जाय तांचे गायडन्स घेवचे जिवितांत पडटा आसतना जिवीत आखेर म्हण चिंते नाकात ब्रेक आनी घ्या वसा समाज या फाटी येया कित्याक तुमच्या जिवितांत तो बरोसो ह्या होप म्हण आसल्यार संवसारांत खंयच्या कोणशाक तुमकां वचूंक जाता एक्सप्रेस युअर सेल्फ डोंट कीप इट युअर सेल्फ तुजे भितर कितें स्ट्रगल आसा सांग वच झगड कोणा कडेन तुज्या देवा लागीं झगड तुज्याच सेल्फा कडेन झगड आनी भायर ये आनी बी अ विक्टोरियस जैत येवन जा ताका मात्र आमच्या लायफाक मिनींग जाता हें पुराय आमकां गरजेचें संवसाराचें पूण ताका एक लिमीट आसा तुवें सांगलें सेल्फ डिसिप्लीन इज मस्ट पूण ताचे गिसड हांव कितें जातलो कितें जावंक आसा हाच्या विशयान चिंतन मुखार गेल्यार आमचे युवक बळादी खांबे जातात क्रिस्तांव परगटचे बळादी सांदे जातात आनी कोणाकय सपोर्ट करूंक कांय हें ना कित्याक आमकां तितलें एज्युकेशन इगर्ज मातेन दिलां सो म्हजें तेंच होप डोंट लूज होप फॉल गेट अप फायट विथ युअर सेल्फ अँड बिकम अ विक्टोरियस तेंच म्हणटा सो सुपर एक मेसेज दिले नेवर गिव अप म्हणून सो मस्त खुशी जावन आसा सो दीस इज द फॅन्टास्टीक मेसेज फॉर द यूथ येस थँक्यू सो मच येस जितेश मस्त वेळ आमी करसिलो मस्त तेंपा उपरांत मेळ्ळा लास्ट टायम मेळ्ळो बोशाक एक मैसूर्या एक नाजाल्यार मस्त उलयल्या वय आमच्या जिविता विशीं उलयल्या पूण खाल्यां कितें या म्हूण बघता हय एक उडा आसा एक फ्रेंडशिपा खातीर सदांच आसतलें कित्याक म्हाका कोणें मनशान वस्तू दिली हांव तें मरता वचत धरता म्हूण करता कित्याक मम्मीन लेटर आसा हें उडा आसा तुका सर बरें गॉड ब्लेस थँक्यू सो मच सो म्हाका तूं दिताना म्हाका एक हांवें तशेंच येताना कितें म्हळ्यार मस्त लाँग टायमा मागीर हांवें मेळचें तुका ऑलमोस्ट 5 वर्सां गॅपूच आसा तातूंत मोदें थंय मेळ्ळा हांव सो म्हाकाय मस्त एक येताना फील जालें मीटींग माय आय थिंक युअर फादर बट स्टील युअर माय बेस्ट फ्रेंड म्हणून भितर दवरला सो ऑलवेज आय रिमेंबर सो म्हाका एकालें एक दिवया म्हणून म्हाका मस्त भोगलें तशें फॉर द रिमेंबर फॉर द मेमरीज आय हॅव ब्रॉट समथींग व्हेरी स्पेशल सो थँक्यू थँक्यू सर बरें जितेश तुज्या कामाक तुज्या कुटुंबाक सगल्यांक गॉड ब्लेस थँक्यू